This program is brought to you by Health Department, Government of Goa, National Health Mission, Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram. Hello and welcome to new episode of Yuva Health. आणि आज आम्ही पावले आसा कुजिरा हांगासर जे एड्युकेशन कॉम्प्लेक्स आसा हांगासर जायती हाय सेकंडरी स्कूल कॉलेजीस आसा एंड ब्युटिफूल कॉम्प्लेक्स ओवर हियर. आणि एक जी हाय सेकंडरी म्हाका खरेंच आवडटा स्कूल हाय सेकंडरी मुश्टीफंड त्या हाय सेकंडरीन आमी पाविल्ले आसा आणि वी आर एट द एंट्रन्स एंड आमी वतले भितर आणि तांच्या वांगडा आयज जायत्यो गोश्टी करपाच्यो आसा, जायते हेल्थ विशयाचेर प्रश्न विचारपाचे आसा. पुणें ह्या भुरग्यांक कितें कितें खबर आसा ते एंड तुमकांय बीन जर कितें खबर आसा कितें सांगपाचें आसा जाल्यार म्हाका तुमी मॅसेज करून सांगपाक शकता. युवा हेल्थ ही आमची फेसबूक पेज आसा, ताजेर वचून म्हाका तूं मॅसेज करपाक शकता. पण टील देन आयच्या ह्या एपिसोडान कितें आसा तुमच्या खातीर, जस्ट चॅक इट आउट. कोण गाडयो फास्ट चलयता, चले का चलया खबर ना? बॉयज Boys? बॉयज कोण गाडयो फास्ट चलयता रे? Boys more aggressive. बॉयज बाय इट इज पियर प्रेशर सगळे चलयता तेका लागून आपुणूय चलोवं. More for show type of business. How fast? या डेफिनेटली मोर फॉर शो अँड दे लाईक स्पीड They like speed, okay. स्टाईल शो ऑफ Style, show off, मे बी दे गेट थ्रिल बाय डुईंग सो thrill by doing so. शो ऑफ दोगूय जाणां दोघी एक्चुअली. जाणां हय. ओके. आणि कित्या खातीर फास्ट चलयता? थोडे शो ऑफा खातीर बीन थोडे आपले राग काडटा, म्हणजे कोणचो असो फ्रस्ट्रेट जाला जाल्यार फास्ट चलयत रावता मागीर. एक पॉयंट तेणे सारको सांगला, बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन एकदा कितें तरी जाले उपरांत आमी फास्ट चलयतात गाडयो, म्हणजे आमकां कोणा तरी दाखोवपाचें आसता की आमकां राग आयला म्हणून. कित्याक रे फास्ट चलयतात? चलयता चलयता दोन्ही वांगडा चलयता सेम. सेम चलयता शुअर? हय, दे वॉन्ट टू शो ऑफ एंड ऑल. दोन्ही चलयता आणि एवरेजान बॉयज चलयता कित्याक खातीर? अग्रेशन आसता दाखोवपाक की आमकांय येता चलोवपाक आनी तूं चलयता म्हणून तेका लागून न्ही. बॉयज स्टायल स्टायल मारता. Boys like to show off. शो ऑफ करता. इट्स मोस्टली बॉयज 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 बॉयज. Boys. बॉयज दोगांय कोण गाडी फास्ट चलयता? बॉयज बॉयज. बॉयजच आसताले. बॉयज 30 स्पिडीचेर चल, स्टायल मार तूं, पण 30च्या स्पिडीचेर चल. नोटीसूय जातलो कोण चलयतात ते. बट हेल्मेट घाला, हेल्मेट घाला. नोटीसूय जातलो कोण चलयता ते आनी कितली बरी चलयता ते. ओके. स्पिडीर गाडी गेलो म्हणून स्टायलिस्ट आहा अशें जायना. ओके. सो ह्यो गोश्टी लक्षात दवर. आनी इट्स अ फिल्म, जशें म्हटलें तशें फिल्मांतल्यो सगळ्यो गजाली खऱ्यो आसतात अश्यो ना. इट्स बेजिकली तुका एक फॅसिनेटींग वर्ल्ड दाखयतात. तें फॅसिनेटींग वर्ल्ड कितपत बरें आसा हें आपूण घेवप आसता. ओके. सो गाडयो सवकास चलयात, मातशें एग्रेशन कमी करात. येस, इट्स ताणें म्हटलें तें बायोलॉजिकल रिजन. आमी एका अशा एजीचेर आसा ज्या एजीचेर आमकां खुबशे फॅसिनेटींग वर्ल्ड जे आसात ते आमकां एट्रॅक्ट करता. हे तुमची कोणाचीच मिस्टेक ना, ही एजूच तशी आसा. म्हणजे आमी भुरगे आशिल्ले, चायल्ड आशिल्ले, आतां तूं आमी एडल्ट जावपाची जी वाटेर आसता ती मिक्सचर जो मदली एज आसता न्ही ती सदांच अशीच आसता जेन्ना आमी चुको खुबश्यो करतात अननोईंगली म्हणटा चुको करतात. बट त्यो चुको सांबाळून घेवपाचें काम तुमचेंच आसा आनी आमचेंय बीन आसा, सगळ्यांचें पेरंट्सांचेंय बीन आसा. सो येस, तुमी ह्या एजीचेर चुको जातात, बट त्यो कितपत करप, कितपत फुडें वचप हें तुमचेरूच आसा. वॉट इज द फूल फॉर्म ऑफ आरटीओ रे? रोड ट्रान्सपोर्ट ऑर्गनायझेशन. रोड ट्रान्सपोर्ट ऑफिस. Regional traffic organization. सेकंड टॉपीक आसा इट्स मेंटल हेल्थ. आमी खुबशे फावटी आमी पळयता की आमी मेंटली वीक फील करता. खूबदां आमी स्ट्रेस्ड आवट जाता, डिप्रेस जाता कांय गोश्टीं खातीर, ऑर आमकां म्हणजे अशे तकलेन आमचे खुबशे विचार नेगेटीव येवपाक लागता. जाता, सगळ्यांच्या लायफान जाता. आनी तुमच्या एजीचेर तर खूब जावपाची शक्यता आसता, बिकॉज तुमी खुबश्या गोश्टींक टॅकल करता, ओपन अप जाल्ले आसता आतांच खुबश्या गोश्टीं कडेन, ही गोश्ट ती गोश्ट सगळे हेजे कडेन. अशे खंयचे रिजन्स आसात ज्या गोश्टीं खातीर तुमी स्ट्रेस्ड आवट फील करता खुबश्या फावटी किंवा डिप्रेस फील करता? अशे खंयच्यो गोश्टी आसा? टायम मॅनेजमेंट खूब इम्पॉर्टंट, बिकॉज मॅनेज करपाक डिफिकल्ट. स्कूल लायफ, ते मागीर आपले अभ्यास, कोचिंग. More like marks and proving yourself by getting good marks, good college. peer pressure or social media can also make you feel very depressed because you want to be like them and be in that world. Like lack of sleep and time management. So आमी स्ट्रेस कित्याक घेता किंवा मेंटली डिप्रेस कित्याक जाता, कित्याक खातीर? आनीक कितें रिजन आसूं शकता? same studies. स्टडीज, hectic schedule studies. शेड्यूल
Studies, time management, everything. Studies time. Studies, time management, and schedules. Studies. Studies. We take a particular situation too seriously, then we take Which kind of stress. situation? Like studies. Studies. Okay. So when we don't have someone to open up with, to talk about our problems, and also we just keep it to ourselves, confide ourselves. So we take stress about it. My family problems. स्टडीज फॅमिली प्रॉब्लेम Family problem. स्टडीज घरांच्यान खूप प्रेशर असतं. घरांचे pressure. Not being able to adjust with the two situations, like being able to adjust with the parents in one way and then with the friends outside the school. So that mixes up everything. Exactly. Sometimes we don't live up to expectations. Studies and personal issues, anxiety and Personal issues in the sense. like some bullying and stuff. In school we get bullied and Bullying, okay. we have to Bullying is fulfill our most parents' expectation. Studies, peer pressure. Sometimes because of low self-esteem. Self-esteem. Okay. स्टडीज मोस्टली. Studies. Mostly studies. Studies. टाईम मॅनेजमेंट स्टडीज आणि समटाईम्स थोडा डिफरंट प्रॉब्लेम्स असतात लाईक बुलिंग बी म्हटलं यांच्यानी. Bullying. Okay. Career pressure, like Career issues. Yes. especially when we get low marks. Low marks. Okay. Expectations असतात. Expectation. Studies खातीर. Studies. Exam tension, family problems. Family problems. Parent expectation you are not reaching. Parents' expectations. एक्झामचे. Examचे. Huh? स्टडींग Studies. Only studies. Family problems असते. Family problem असतात. Personal, family and studies यांचे. Family. करियराचे कितें जातलें आमच्या फ्युचराच्या. Career. स्टडीज करियर. स्टडीज स्टडीज. स्टडीज. करियर. स्टडीज. Studies. एक्झाम्स. करियर. स्टडीज. 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 एक्झाम्स. Exams. Exam tension. ब्रेकअप टेन्शन. Studies, Studies. social media. Social media. Yes. Friend circle. Living up to the expectation of the society. Okay. Friends in the sense. In the sense, like if you are left out by some, like a group of friends, if they don't include you in the plans and all. Okay. Parents' pressure maybe. Parents. Family issues. Low marks. Low marks. Low marks. Lack of self-confidence. Lack of Self-confidence. self-confidence. Okay. Studies. Confidence. Confidence. Peer pressure. Peer pressure. प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स. Pressure from parents. फॅमिली इश्यूज. Family issues. फॅमिली प्रॉब्लेम्स. Studies and lack of time. Lack of time. स्टडी अँड एक्झाम प्रेशर प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स फॉर स्टडीज. Pressure from parents. Exams mostly. Exams. Expectations. म्हाका एक सांग, तुम्ही स्टडीचं टेन्शन कित्याक जाता तुमकां सांगता राव. तुम्ही स्टडी केन्ना करता? एग्जामीच्या 2 दीस पयलीं, रायट? 1 दीस किंवा 2 दीस पयलीं. कशी जातली इतलीच वांगडा स्टडी. सिंपल गोश्ट आसा. ओके. एक बेस्ट उपाय सांगता तुमकां. टीचर जेन्ना क्लासीन शिकयता न्ही तेन्ना एटेंटीव रावात. 50% स्टडी तुमची थंयसर जाता. 50%. बिलीव मी. एग्जाम्पल तुमकां सांगता. सिंपल गोश्ट आसा. अरिजीत सिंगाची सॉंग्स खबर आहा तुमकां? याद आसा लिरिक्स? आं? चन्ना मेरे याद आसा? कित्याक? ऐकल्या तुम्ही केअरफुली ते. एकदा सुद्धा ऐकत जाल्यार तुमकां याद जाता मरे ती. याद जाता बिकॉज तुम्ही इंटरेस्टिंगली आणि केअरफुली ऐकतात सॉंग्स. त्याचे लिरिक्स ऐकतात. सेम वे जेन्ना तुम्ही क्लासीन टीचर शिकयता न्ही तेन्ना जर ट्राय करात न्ही की बाबा आपूण आयकतलो जाल्यार काय वर्ड्स आतां फर्स्ट ते 4th पर्यंत शिकयल्लो कविता कोंकणी कोण कोण आशिल्लो? कोंकणी शिकल्या मरे, मराठी कोंकणी. हां, कविता ज्यो आसा पळय त्यो आजुनूय याद आसतल्यो तुमकां थोड्यो. कविता याद आसतल्यो बिकॉज त्या टायमार तुमी ग्रॅप करून दवरलेले त्यो तकलेन. सेम वे क्लासीन जेन्ना टिचरी शिकयता न्ही तेन्ना ग्रॅप करात कितें मेन पॉयंट्स आसा ते सगळे. हांव म्हणटा डेली तुमकां टायम मेळना न्ही, विकली रिवायज करात. विकली रिवायज केल्या नंतर जेन्ना तुमी एग्जामीच्या टायमार 2 दीस 3 दीस पयलीं स्टडी करपाक बसतले न्ही तेन्ना जेन्ना रिवायज करतले तुमकां खुबश्यो गोश्टी खबर आसतल्यो आपुणूच. सेकंड इज फॅमिलीज धरपाक शकता बिकॉज फॅमिलीचो प्रेशर आसता आमचेर सर्टन गोश्टी खातीर. अशेच मार्क्स मेळपाक जाय, हेच करपाक जाय, तेच करपाक जाय. इवन डॉमेस्टीक वायलन्स ऑर डिस्प्युटेड फॅमिलीज खुबशे फावटी आमकां टेन्शन दिता बिकॉज फॅमिली कशें वागता घरा कडेन ताजो इनडायरेक्टली इम्पॅक्ट आमच्या ब्रेनाचेर जाता आनी आमी तशें वागपाचो प्रयत्न करता. रायट? सो फॅमिली इश्यूज सुद्दां आसा. थर्ड इज सोशल मिडिया. जे आजकाल आमी पळयतात सोशल मिडियाचेर लायक्स मेळोंक ना म्हणून किंवा आमकां कोणी तरी कमेंट केलो म्हणून ऑर बुलिंग करता सोशल मिडियाचेर. आपूण एक पोस्ट घातला ताजेर 10 पोस्ट विचित्र आसता. रायट? कारण एक गोष्ट तुमकां सांगता, सोशल मिडियाचेर किंवा वेब जेका म्हणटा, वेब वॉट इज वेब? वेब इज जाळें.
सो ताजेर गेल्ली इन्फॉर्मेशन एकदां पावली काय ती उरली लायफ टायम. आफ्टर डिप्रेशन ऑर आफ्टर मेंटल स्ट्रेस आमी कितें करता रे? वी एंड अप विथ डुईंग रॉंग थिंग्स, रायट? एज इन कितें करता आमी चडशे फावटी? अग्रेसिव बिहेवियर, राग येता खूब. राग येता, अग्रेसिव जाता. अल्कोहोल, ड्रग्स, सबस्टन्स. Alcohol or substance abuse. Okay. We don't focus on what we need to, like studies or We don't take it seriously. Yeah. कितें म्हणे? अल्कोहोल, सबस्टन्स अब्यूज. कितें करता तातूंत कॉन्सन्ट्रेशन लागना, कॉन्सन्ट्रेशन उरना. ओके. इमोशनल जाता, इमोशनल जाता. ड्रग्स, अल्कोहोल्स, अल्कोहोल. डिस्ट्रॅक्शन बीन जाता. डिस्ट्रॅक्शन जाता. डिस्ट्रॅक्शन जाता. अल्कोहोल अब्यूज. अल्कोहोल और इमोशनल इमोशनल जातात. कितें करूं तेंच समजना आमकां. म्हणजे एक कितें करून गेलो काम जाल्यार तेजें लक्ष उरना, डिस्ट्रॅक्ट जायत रावता ते चिंतून हय. Showing our aggression on other things like non-living things like beating the walls and all. लोनलीनस अँड म्हणजे दुसऱ्यांक हर्ट करपाचें. जर कोणें आमकां ट्रोल केल्यार सो वी ट्राय टू ट्रोल अदर पीपल and then we start taking drugs and alcohol and then like we make ourselves like our condition really worse with that. We minimize interaction with the other people. Crime. They end up doing crimes. Crimes like Murder, robbery, or maybe drugs. एक्टर रावपाचें अशें दिसता. ट्राय टू सीक हेल्प, लायक ट्राय टू टॉक टू. Frustration. आपल्या दुसऱ्या एडिक्शना कडेन वचप, जशें की गेम्स खेळप ते सगळे. Substance abuse. Trying to harm ourselves, like scratching and all those things. exactly to show other people that we are hurt. We hurt ourselves. Okay, what we do, we harm ourselves. Okay, we sit alone. एकटो रावपाचो प्रयत्न करता. एकटो राविल्ल्या कारणान आमकां नेगेटीव विचार चड येता आनी नेगेटीव विचार चड आयिल्ल्या कारणान आमी वायट गोश्टीं कडेन वळटा. एज इन सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहोल ड्रिंकींग अँड सबस्टन्स अब्यूज लायक ड्रग्स घेता आमी, खुबशे गोश्टी करता, वीच इज बॅड. येस, तुमकां खबर आसतलें, तुमी खुबशे जाणांक पयलें आसतलें हू स्मोक, हू टेक अल्कोहोल ऑल्सो एट अर्ली एज, बिकॉज तांकां कूल दिसपाचें आसता एकदां आनी तांकां एकदां खबर नासता आमी डिप्रेस जाल्या उपरांत की तांकां दिसता की ही एकूच वाट आसा जी आपूण भायर सरोंक शकता, वीच कॅन रिलॅक्स आवर बॉडी आनी तुमकां दिसता की आपल्या तकलेर चड टेन्शन कमी जातलें अशें, रायट? दिसता अशें खुबशे फावटी. बट ही गोश्ट चुकीची सगळ्यांक खबर आसा. तुमकां दिसता केन्ना आपल्या फ्रेंडांक बीन असो आसा जाल्यार भायर काडपाक जाय फ्रॉम डिप्रेशन ऑर फ्रॉम दीस टायप ऑफ सबस्टन्स अब्यूज. ड्रग्स हे अशे सबस्टन्सीस आसा जे तुका काबार आख्खी लायफ तुजी काबार करून उडयता. ओके, आमी अशे भुरगे पळयल्ले आसा जे खूब इनवॉल्व जाल्ले आसा आतां ड्रग्सान अँड तांच्यांनी आपली लायफ ऑलरेडी पिड्ड्यार करून घेतलेली आसा. अशें ना की तांकां भायर काडूं शकना, येस भायर काडपाक शकतले, बट ते कशें जाता तुमकां सांगता. जेन्ना तुमी खंयच्या तरी रुमान तुमकां एकट्याक लॉक करून दवरला आनी तुमकां भायर सरपाक जाय आनी तुमकां सफोकेशन जाता भितर, त्या टायमार तुमचें जें फिलींग आसता पळय भायर सरपाचें, सेम फिलींग जेन्ना तुमी अल्कोहोल किंवा सिगरेट ऑर ड्रग्स सोडपाच्या वेळार जेन्ना जाता पळय तशें जाता. तुमकां सोडपाक जाय आसता पूण तुमी सोडूं शकना एकदां. तुमकां त्या रुमांतल्यान भायर सरपाक जाय पूण तुमी भायर सरोंक शकना बिकॉज तें लॉक आसता. बट दार आसा, लॉकूय आसा, ओपन करीत जाल्यार भायर सरोंक शकता पूण तें कठीण आसता भरपूर. लक्षांत घ्या ही गोश्ट, ओके, की आमी कितें विचार करतले आनी कितें खंयसर पावतले ते. इफ अशी खंयची गोश्ट आसा की कोण तरी तुमचो फ्रेंड आसा आनी फ्रेंड्स जे आसा न्ही ते खूब इम्पॅक्ट करता आपल्या फ्रेंडांचेर. ओके, म्हणजे तुजो फ्रेंड जर ह्या गोश्टींनी आसा जाल्यार तूच ताका चड हेल्प करूं शकता भायर सरपा खातीर. आनी जेन्ना तो भायर सरतलो बिकॉज ऑफ यू, फ्रॉम डिप्रेशन, फ्रॉम अल्कोहोल, फ्रॉम ड्रग्स अब्यूज, हातूंतल्यान जेन्ना तो भायर सरतलो बिकॉज ऑफ यू, सगळ्यात बेस्ट फिलींग जी आसा ती तुमकां पयली येतली की आपल्या खातीर कोण तरी बाबा बऱ्या वाटेर वता म्हणून. हे विचार करात. जर कोणाक असो भायर काडपाक जाय किंवा अशें जर गोश्टी आसा ताका जर दिसता भायर सरपाक जाय म्हणून, जाल्यार वॉट यू कॅन डू, कितें करपाक शकता? चड अटेन्शन दी ताका आनी लायक चड ताका सांग कितें हांव कितेंय जाल्यार तुज्या वांगडा आसतलो. अटेन्शन दी.
ताका बरे सजेशन्स दी ताका लायक इमोशनली सपोर्ट करूं शकता आमी ताका चड फ्रेंडली रावन सगळे तेजे कितें प्रॉब्लम्स आसा ते अंडरस्टँड ताका हेल्प करपाची तितूंतल्यान भायर सर ताका हेल्प करपाचें आनी कितें रे तेंचे कडेन तांकां बरे भशेन सांगून तांकां समजोवन पळोवपाचें Interact with our friends and talk to them so that we can forget it. मोटिवेट एंड हेल्प मोटिवेट करू शकता आनी तांच्या पेरेंट्स We can spend more time with them so that they get distracted from the thing and they leave it. कीप देम बिजी वीथ अदर वर्क एक्झाम्पल्स कोणे कोणे भायर सोडलात कशें आय वील हेल्प हिम I'll try my best to get him out of the situation. advise your friend not to take say give some motivation. Divert the concentration of the friend to something else so that it doesn't think about taking drugs and alcohol. चड टायम स्पेंड करता ताका रॉंग स्टेप घेवन दिवचो ना गिविंग हिम मोटिवेशन ताका समजोवपाचें कितें जी त्या फाटल्यान फॅमिली आसा सो तसलें करपाचें ना तितून तुज्या फॅमिली आनीक डिप्रेशन जातलें अशें समजून सांगूंक शकता. We can find another alternative like other than that substance abuse so that he pays more attention towards that which can help him to come out. Tell him more about positive things and about people who've come out of substance abuse, so as an inspiration. Emotional support, and we can make them aware of the harmful effects of abuse. We can try to explain them in a better way so that they'll try to forget everything what has happened in the past. ओके एक गोष्ट लक्षात घेयात आमी तांकां समजोवपाक शकता सांगपाक शकता की ताजे वायट इफेक्ट कितें आसा ते बट डू यू थिंक तांकां वायट इफेक्ट कितें आसा ते खबर आसचें ना म्हणून सगळ्यांक खबर आसा ताजे वायट इफेक्ट कितें आसात ते आमी जेन्ना घेता तेन्ना बट बिकॉज ऑफ सम मेंटल स्ट्रेस किंवा मेंटली तांकां डिस्टर्ब आसता म्हणून ती गोष्टी कडेन वळटात नेगेटीव एनर्जी वाडल्या म्हणून रायट सो फर्स्ट थिंग वॉट यू कॅन डू इज पॉझिटिविटी भरपाक जाय तांच्या आंगांत हाव ऑलवेज मोटिवेट देम टू डू पॉझिटीव थिंग्स केन्नाच नेगेटीव गोष्टी कडेन तांकां वळोवं नाका इफ दे आर थिंकींग नेगेटीव तांकां ती गोष्ट पॉझिटिवली कशी जावपाक शकता कितें समजा तांच्या लायफान जालें तें पॉझिटीव कशें घेवप पॉझिटीव अप्रोच कसो दवरप हें तांकां करपाक हेल्प करात जाता ते फावटी आनी तुमीच तें करपाक शकता आफ्टर पेरंट्स जर कोण आसा जाल्यार तुमी तांचे कडेन लागीं आसता इन दॅट केस तुमी ताका विडियोज मोटिवेशनल विडियोज आसता ऑन यूट्यूब ओके नॉट ओन्ली टॉक विडियोज थोडे ड्रामा विडियोज आसता शॉर्ट फिल्म्स आसता 3 मिनटाचे 5 मिनटाचे एक एक्सरसाइज तुम्ही ट्राय करा बिकॉज हे तुम्ही सुद्धा सगळ्यांनी ट्राय केल्यार चड बरें डेली सकाळी उठलो न्ही काय एक फिल्म पॉझिटीव फिल्म पळयात शॉर्ट फिल्म जे जगा कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन तुमचो बदलतलो लायक तुमी विचार करतना दुसऱ्या भशेन करपाक लागतले कोरियन इतली फिल्म्स आसता कोरियन फिल्म्स ब्युटिफूल फिल्म्स शॉर्ट फिल्म 2 मिनटाची 5 मिनटाची ते पळयल्या नंतर तुमचो अर्दो आदेश ऑटोमॅटीक बरो वयतलो ते एक ह्युमन टेंडन्सी आसा आमी पॉझिटीव जितले पळयता आनी पॉझिटीव जितले आंगान वयता न्ही आमी पॉझिटीव ह्या संवसाराक दिवपाचो प्रयत्न करता ओके वेन यू डू दीस आपुणूच पॉझिटिविटी जी एनर्जी आसा पॉझिटीव वाडटली पॉझिटीव विचार करपाक जाय पॉझिटीव गोश्टी करपाक जाय सेकंड थिंग म्हाजें पर्सनल एक गोश्ट आसा जी हांव ट्राय करता हेल्प अदर्स हेल्पींग अदर्स एनीवेर लायक क्लासीन म्हणा भायर मार्केटान ऑर रस्त्यार केन्नाय कोणाक हेल्प जाय जाल्यार तांकां हेल्प करपाचो प्रयत्न करा बऱ्या खातीर थर्ड इज एक्सरसायज ह्या पॉयंटाचेर आतां येता दिसाक 1 वर तरी तुमी आउटडोर गेम्स पबजी न्ही आउटडोर गेम खेळपाक जाय ओके क्रिकेट फुटबॉल ऑर स्विमींग कोण करता स्विमींग येस वेरी गुड स्विमींग इज द बेस्ट एक्सरसायज आउटडोर गेम खेळपाचो प्रयत्न करा दिसाक 1 वर तरी फोर्थ थिंग इज न्यूट्रिशन तुमी सगळे फास्ट फूड खाता आसतले आमी रायट आठवड्याक कितले फावटी वयता रे कमी आसा ओके विकली 1-2दा एवरेज वन्स ऑर ट्वायस मॅक्झिमम तूं वचना मंथान एकदा वेरी गुड म्हयन्यान एकदा वचपाचो ट्राय करा सगळे जाण म्हयन्यान एकदा इज ओके कारण हांव तें सुद्दां मागीर फुडें 4 म्हयन्यांनी एकदा बीन करा बिकॉज जंक फूड आमच्या बॉडीचेर खूब इफेक्ट करता घरचें जेवण जेवात पौश्टीक जेवण जेवात ओके आनी दुसरी गोश्ट म्हळ्यार एरिएटेड ड्रिंक्स म्हळ्यार सॉफ्ट ड्रिंक्स ऑर सोडा बंद करात ह्या एजीचेर आतां जर बंद करीत न्ही तुमी खुबश्यो गजाली तुमच्या लायफान बऱ्यो जातल्यो बिलीव मी चल्यांक चड सुपिरियर म्हणटा आमच्या ह्या समाजान म्हणटात अजुनूय आं म्हणटात काय ना
म्हणटात वाय इट इज कित्या खातीर तशें It's always been since the ancient times that boys are considered more superior than the girls. As a society background that boys are more important. चलयो वतली after marriage. It has always been a patriarchal system in India at least, and all over the world. Society thinks that man is strong, like woman like every time. इज इट ट्रू It is not. But तशी एक थिंकिंग आसता न्ही सोसायटीची, सो अकॉर्डिंग टू इट तशें आसता. बट इज इट ट्रू रे की आमी तशें पळय नो सगळ्यांक इक्वल आसूंक जाय. इक्वल आसपाक जाय. आनी कितें आसा आन्सर तें अशें सुरू कित्या खातीर अशें करता चल्यांक चड म्हत्व दिता आनी चलयांक कमी तें अशें सुरू जालां, सो आतां तें कंटिन्यू जाता, सो ताका आमी बंद करपाक जाय. ओके. Mentality of the people that girls are not so superior, inferior than the boys. मेंटॅलिटी ऑफ द पीपल. ओके. मनशां लोकांक कितें दिसता की चोडे तेंची फॅमिलीचे फुडें व्हरतली, चेडवाक लग्नात वयतली अशें तांकां दिसता त्या खातीर. पण रियलिटीच रॉंग. घेवचें ना अशें दिसता पेरंटांचें. हय तांकां दिसता, पण आतां ना, खरें ना. आतां सगळें चेंज जाला. पयलीं जें आशिल्लें, पयलीं लोकांची मेंटॅलिटीज वेगळी आशिल्ली, म्हणजे चेड्यांक ते सुपिरियर कन्सिडर करताले टू गर्ल्स. नाव इट इज टोटली ऑपोजीट मे बी. इन फॅमिली माय फॅमिली इट इज लायक दॅट. फास्टान सुद्दां अशें आसलें म्हळ्यार बॉयजांक सुपिरियर दवरताले, सो दे आर फॉलोइंग द सेम पॅरिटल सोसायटी. दॅट्स वाय नाव द बॉयज आर कन्सिडर्ड सुपिरियर. पार्शियलिटी अजूनही आसा, कित्याक इफ आतां चेड्याक जर चेडो 10 वर्सांचो आसा ताका गाडी दिता तेज्या हातीन, आनी चली 16 जाले जाल्यार तेज्या हातीन दिना, घाबरतात की दे हॅव अ फियर दॅट गर्ल मायट लायक मीट विथ एन एक्सिडंट. पूण चेड्यांक तशें कांय ना, खंय वचा केन्नाय या केन्नाय वचा, आनी तशेंच काय तांकां काय लिमीट. हय. बिकॉज दे केअर अबाउट हर. बिकॉज दे केअर अबाउट देम. Care about you? They don't care about boys? They care about boys. They care more about the girls. पूण तांकां तितली फ्रिडम कित्याक आमकां मातशी मेळोंक जाय न्ही, आमी कितें. इतके सगळे केसीस जाता भायर चेडवांचेर, जाल्यार ते बरें न्ही, सेफ रावंक जाय, आपले चेडू घरा येवंक जाय म्हणून ते पेरंट तशें घेता. दोनूय पॉयंट मुगो वॅलीड आसा. बट तशें नासता. पळय भिवपाक जायना ही गजाल आसा. चलयांक तितलेंच आतां पळय लेट नायट चल्यांकूय येवपाक भायर वचपाक भंय आसतात. अशें ना की चलयांकूच आसा, चल्यांकूय भंय आसता. बट हांव कितें म्हणटा की चलयांक सुद्दां तितलो फ्रिडम दिवपाक जाय की फाल्यां समजा काम आसा, कितें आसा, कामाच्या दृश्टिकोनांतल्यान लेट रावचें पडटा, ऑफिसान काम करचें पडटा, जाल्यार येस तांकां तितलें फ्रिडम दिवपाक जाय अशें ताजें म्हणणें आसा. रायट. हय सारकें. इट इज रायट. कारण आमी आयज अशा संवसारान जगतात ज्या संवसारान चलयां सुद्दां आमचे इंडियेचेच, आमच्या गोंयचेच कितलेशे स्पोर्ट्समॅन आसा किंवा एंटरप्रेन्युअर आसा जे बरें काम करतात चलयां, आनी आपल्या पांयाचेर उबे रावन करता. सो तांच्या पेरंट्सांनी जर असो विचार केल्लो की ना तुमी लेट भायर सरो नाका, तूं काय करूं नाका, जाल्यार ती आजकाल खंय आशिनासली. रायट. बट येस तूं म्हणटा तोय पॉयंट सारको आसा की चड केअर आसता. इफ आय एम फादर जाल्यार म्हाका आपल्या चली सेफ उरिल्ले जाय. आपूण संवसारान जें कितें घडटा तें पळयलें. बट एट द सेम टायम हें चेंज केन्ना जातलें जेन्ना आमी चले किंवा संवसार चलयां कडेन पळोवपाचो दृश्टिकोन बदलतले. रायट. बरोबर. सो हें चेंज करपाची गरज आसा, आनी त्या खातीरूच आमच्या भारत सरकाराचो एक स्लोगन आसा. कितें आसा रे? व्हेरी गूड. बेटी बचाव बेटी पढाव. सो जेन्ना शिकतले तेन्नाच ह्या संवसाराक बदलपाची ताकद आसतली. रायट. व्हेरी गूड. म्हाका दिसता आयचो सेशन म्हाका खूब आवडलो. आफ्टर अ लाँग टायम खंयची तरी अशी एक हायर सेकंडरीन किंवा कॉलेजीन म्हणूं शकता जी खरेंच खूब बरें काम केल्लें आसा. एट लास्ट येस एक मेसेज फ्रॉम द हेल्थ डिपार्टमेंट. आय रिक्वेस्ट सर सो एक स्मॉल मेसेज ऑन एडोलसन्स. एडोलसन्स स्टेज म्हणटा पळय न्ही ती तुमकां सांगपाची गरज ना, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा खंयच्यान सुरू जाता खंयच्यान एंड जाता. ओके. इन दीस स्टेज RBSK सरान जशें तुमकां सांगलां, सचिन सरान सांगलां, RBSKचो फूल फॉर्म कोणूय सांगूं शकता म्हाका? RBSK आनी RKSK सांगलां, हांव RBSK विचारता. नो राष्ट्रीय बाल शिशु सुरक्षा कार्यक्रम. ओके. अंडर ह्या प्रोग्रामाच्या अंडर स्कूल लेवलाचेर एक प्रोग्राम चलता. वॉट इज दॅट प्रोग्राम? स्कूल लेवल एक प्रोग्राम चालू आसता जेका आमी विप्स म्हणटा. रायट. विप्स. WIFS. वॉट इज द फूल फॉर्म ऑफ विप्स? व्हेरी गुड. टिचरीन आन्सर दिला, भुरग्यांनी कोणें आन्सर दिवंक ना. वीकली आयर्न एंड फॉलिक एसीड सप्लिमेंटरी टॅबलेट्स. हे कित्याक कोणाक दितात चड करून आमी?
गर्ल्स आफ्टर 13 प्युबर्टी स्टार्ट आनी ते त्यांची मेन्स्ट्रुअल सायकल सुरू जाता. ताका लागून एनिमिया सपोज जर त्यांच्या आंगान जर रक्त प्रमाण जर कमी असलो जाल्यार तांकां हे जावपाक प्रॉब्लेम जातात आनी हाकाच लागून ह्यो गुळयो चालू असता. 14th or 16th एपिसोड समथींग आनी आयच्या ह्या इतले एपिसोड करून फर्स्ट टायम एवर एका क्लासीन उलयतना खरेंच मजा येयली. मुस्टिफंड हायर सेकंडरी खातीर एकदां ताळयो जावपाक जाय बिकॉज दे आर ब्रिलियंट स्टुडंट्स अँड वीच आय कॉल्ड अ क्वॉलिटी एज्युकेशन जें आसा जें खरेंच मेळपाची गरज आसा. अँड थँक्यू मॅम, थँक्यू व्हेरी मच आमकां हो चान्स दिल्या बद्दल. बट येस एक गोश्ट हांव खरेंच सांगता परत एकदां खेळपाचो ट्राय करा, आउटडोर गेम्स खेळात, ताजे बद्दल आनीक कांय कॉम्प्रोमायज करूं नाकात खंयसरूच. आउटडोर गेम्स खेळात, तुमची नॉलेज आनीक वाडटली. अँड फर्स्ट टायम एवर खंयच्या तरी एका क्लासीन आमी 3 विनर्स काडटा. सो प्लीज